गोयात खासगी मळार काम करपी तरणाटी चली आणि बायलांक म्हजी बस योजनेवरवी बस येरादारीत 50% सूट मेळटली अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांनी म्हजी बस हे सुधारित योजनेच्या उक्तावणा वेळार केल्ली। पूण हे घोषणेक 2 म्हयने मायज जाले तरी अजून मेरेन ही येवजण अस्तित्वात येवंक ना। गरजू बायलां ही येवजण केन्ना सुरू जातली हाची वाट पळयतात। खासगी मळार काम करपी बायलांक हाफ तिकेट दिवपाचो प्रस्ताव अजूनय वित्त खात्याकडेन प्रलंबित आसा। ह्या प्रस्तावात जर कितें त्रुटी आसत जाल्यार हे विशींचे स्पष्टीकरण लेगीत वित्त खात्यान कदंबा येरादारी महामंडळाकडेन मागूंक ना। ते भायर ही येवजण आमी कदंबा घेवपी निधींतल्यानच चलयतले अशें वित्त खात्याक सांगला, अशी माहिती कदंबा येरादारी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यान दिली। फक्त खासगी मळार काम करपी बायलांकूच न्हय जाल्यार एप्रेंटिसशीप करपी तशेंच गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळात काम करपी बायलांक हाफ तिकेटीचो लाव दिवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो। सध्या आमी एकूय अतिरिक्त निधी वित्त खात्याकडेन मागूंक ना। सध्या आमकां 170 कोटी महसूल कदंबातल्यान येता आणि ताचोच वापर आमी बशी चलोवपा खातीर करता। हेच निधीचो वापर आमी हाफ तिकेट योजने खातीर करतले अशें सांगला। जर हो हिशोब वयर सकयल जालो जाल्यारूच आमकां अतिरिक्त निधी दिवचो अशी मागणी आमी केल्या, अशी माहिती अधिकाऱ्यान दिली। कदंबा महामंडळान आणि येरादारी खात्यान आपले काम पुराय केला, फक्त वित्त खात्याचो हयकार जाय।